दीनदयाळ सहकार संस्थे अंतर्गत मंगळाराम मेधा पर्रीकर रुग्णसेवाक मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी ॲम्ब्युलन्स भेटयल्यात। ह्या वेळार थळावे आमदार राजेश पाटणेकर आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले। आरडीएक्स गो खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकार। की जो पर्यंत हांव इलेक्टेड पॉलिटिक्सान आसतलो त्या जाग्यार म्हाका निवडणुकी उबे रावपाची म्हजी मानसिकता आसतली तो पर्यंत हांव खंयच्याच संस्थेचो डायरेक्टर किंवा चेअरपर्सन जावचो हें हांवें ठरयिल्लें। राजकारणांत आयलो जाल्यार पयल्याच दिसा ठरयिल्लें आनी म्हणून एखाद्या संस्थेचें नांव तशेंच इंटॅक्ट दवरचो जाल्यार काही पण करचें पडटा। तें पण दीनदयाळ केल्यार तांच्या बोर्ड डायरेक्टरान तें पाळ्ळ्या। म्हाका आनंद दिसता की अजून पर्यंत मॅडिकल हातूंत मदत सेवा कार्य करपाचे हातूंत त्या विशिश्ट एरियेक एक स्टँडर्ड जर जशें कॉपरेटीव सॅक्टरांत दीनदयाळान स्टँडर्ड दवरला तशें रुग्णांक आनी गरजूंक मदत करपाच्या क्षेत्रांत मेधा पर्रीकर ट्रस्टान तेच स्टँडर्ड दवरला। दिवसाले ॲम्ब्युलन्स साधारण साखळी आनी असोळा असली आणि म्हणून दीनदयाळान पहिली फावट ॲम्ब्युलन्स आमी घेतली। मेधा पर्रीकर सेवा ट्रस्ट जो आसा ती आमच्या पहिली भरपूर ह्या क्षेत्रात सामाजिक क्षेत्रात सेवा कार्य करताली आणि म्हणून म्हाका एक जोडी असो निर्णय जालो की आमच्या पेक्षा चड उपयोग जर ॲम्ब्युलन्स जर कोणाक जाता जाल्यार मेधा पर्रीकर सेवा एका दिवची आणि म्हणून युनियनिमसली सगळ्यांनी ठरयलें की ही ॲम्ब्युलन्स थोडीशी धाडची करची ताका आणि बऱ्या कंडिशनान ही ॲम्ब्युलन्स आमी सेवा केंद्र मेधा पर्रीकर सेवा केंद्र जे आसा रुग्ण सेवा केंद्र ताका